ही म्हजी कविता. कवितेचे नाव अन्याय, इनजस्टीस. लुटात तुम्ही, उरला तें गोंया लुटात. शेतां पुरोवन बिल्डिंगां बांदून दुडू स्वीस बँकांनी भरात. उदरगतीच्या नांवान दोंगर कातरून गोंया घातलें पाड. तरी आशा तुमची पुरी जायना. खरेंच तुम्ही फोटींग आनी व्हडले ना. तालिगांवच्या लोकांन निशेध मारलो तांचेर जाता त्या अनितीचेर. बांदकाम तुम्ही करूंक सोदतात बरे पिकावळ जमनीचेर. पावरा नसलेल्यांनी पुलीस धाडून निशेध मारतल्यांक वेले जिपीन भरून. खरेंच हो अन्याय जाता नीज गोंयच्या मोगयांचेर. जशी नदर गोणीची जमनीर भोंवतल्या कोमया पिलांचेर, तशीच नदर तुमची थोडीच उरल्या त्या गोंयचे जमनीचेर. एक घर बांदपाक अधिकाऱ्यां फुड्यान पांय झरोवचे पडटात, तरी लायसन्स मेळना. पूण आमदार मंत्र्यांक जाय जाल्यार शेतां पुरोवन बिल्डिंगां बांदूंक मातूय वेळ लागना. गोंयचे थोडेच आमदार मंत्री करतात लोकांची सेवा. उरलेले स्वार्थी आपलीच बळसां भरपी, तांचे आशेक शेवट ना रे. कोरोना दुयेंसां लिसांव शिकयलें, तरूय कोणूय सुदरना. दुडवांनी सर्गार प्रवेश मेळना ही तांकां खबर ना काय देवा.